दिव्यवाणी 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 मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक बरी सकाळ हांव मागतां. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल हातून पाचार जावचें ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सोमेस्तांक हांव हार्दिक स्वागत मागतां. एका मागण्याद्वारे ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी आरंभ करया. सकड आमी दोळे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमच्या रचणारा, पोसणारा आनी सांबाळणारा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, पवित्र आत्म्या आमच्या पवित्र करणारा, त्रिएक देवा आमी तुका मान बागयता. आमी ह्या संवसारांत जियेवन आसा तरी आमी सर्गींचे नागरीक जावन आसा. कित्याक हे वर्तें भाग मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां तुवें फावो केलाय. आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार तुजी खऱ्या देवाची वळख आमच्या भावा भयणीक दिवच्या खातीर. कित्याक जेजू शिवाय सोडवणदार ना. जेजू शिवाय तुजे लागीं येवंक आमकां जायना. जेजू शिवाय आमकां बाचावी ना. हर एकी आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आमकां तुवें फावो जायशें केलाय. देखून जेजून म्हळें हांव आनी बाप एकच. जेजून म्हळें कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. जेजून म्हळें म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. हर एक संगती मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तूं आमच्या जिणेंत घडशें करताय. आनी जें कितें तुवें केलां आमच्या बसत तें सकड पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला. आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल लिखलें हें उतार शिकोवन दिवंक आनी सूख केल्ल्यांक तिदवंक आनी सूख केल्ल्यांक बेश्टोवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवच्याक उपकारता म्हणून तुज्या उतरांत तें बरोवन घाला. अशें म्हणटा आसतना तुजे उतार तातूंत आमी करचोचो वेळ आनी तुजे उतार त्या उतरांचो आमी करचो तो नियाळ आनी तुजे उतार त्या उतरांत आमी दाखोवची ती अभिरूस, आमी दाखोवचो तो मोग, त्या उतरांत आमी दाखोवची ती भक्त, ही आमकां तुका त्रिएक देवाक सारक्या रितीन वळखूंक फावो करता. त्याच दिशेन आतां आमी नियाळूक वचें तें उतार आमकां फावो करता म्हणलें आमी थीर पात येता. आनी तेंच आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुज्या उतरां मुखांत आमकां दादोसकायेन भरलेलें जिवीत, भलायकेन भरलेलें जिवीत, कसलेंच फितीसपण जिणेंत नासतना खऱ्या वाटेन स्वताच्या वाटेन आमी चलोवंक फावो करचें तें उतार आमकां तुवें फावो दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाच्यानो दिसपट्ट्या जिणेंत आमी ही सोबीत सुंदर सृश्टी पळयता. ह्या सृश्टेन कितें सकड आसा? रूख झाडां, सुकणीं सावजां, मोनजाती, गुडे दोंगर, विशाल दर्यो, आकाश, ही भूंय आमी पळयता. आनी आमचे भोंवारी कितलेशीं वाहनां इशीन तशीं पासार जावचीं. ह्या संवसारांत जायतीं घरां, जायतीं कटवणां आसचें आमी पळयता. आमी पळयता पावस येता, वोत पडटा, दव पडटा, रात जाता, उजवाड जाता आनी सुर्यो, चंद्र, नखेत्रां अशें ह्या प्रकृतींत आमकां जायत्यो संगती पळोवंक मेळटात. आनी जायते व्यक्ती न्ही केवळ आमच्या घरा भितर म्हाका सेस मारा आमच्या समाजेंत
राष्ट्रांत आख्या संवसारांत आमी जायत्या व्यक्तींक पळयता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पळोवच्या ह्या सर्व व्यक्ती आनी ह्या सृश्टे प्रास वर्तो जावन देव आमच्या सांगाता आसा. कित्याक हातूंत फरक कितें गे म्हळ्यार ही सृश्टी आनी आमचे भाव भयणी म्हळ्यार मनीस आमच्या दोळ्यांक दिसतात, पूण देव आमच्या कुडींच्या दोळ्यांक दिसना. पूण ह्या सृश्टे आनी ह्या मनशां परस चड आनी चड मापान देव आमच्या सांगाता आसा. आनी हे भावार्थान मात्र आमी मानून गेवेत जाल्लें सत जावन आसा. कित्याक देवाक कोणेय रूप पळयल्लो ना, पूण भावार्थी मनीस हर एका घडये देवाक पळयता. भावार्थी मनीस हर एका घडये देवाक पळयता. आनी भावार्थ नातलो मनीस तो संवसार, ही सृश्टी आनी कोण ताच्या दोळ्यांक दिसतात मनीस, तेंच निजायके आसचे विशय म्हूण तो चिंता. म्हळ्यार तेंच विशय सोडल्यार देव म्हणलो एक कल्पना मात्र देवाक कोणें पळयलां, देव म्हणलो आसा गे. असलीं उतरां देवाक पातये येयल्या तावनी येतात, पातये नातल्या तावनी येतात. हांव पातये येता पूण कोणें पळयलां देवाक, आसा काय अशें म्हणलें आमी आयकलां. पूण मोगाच्यानो खरो भावार्थ आमकां कितें शिकयता? खरो भावार्थ आमकां शिकयता दोळ्यांक दिसच्या सर्व वस्तू आनी मनशां परस चड, ह्या सोबीत सुंदर सृश्टे परस चड देव आमच्या सांगाता तो आसा. आनी तशें म्हणटना ही सृश्टी आनी मनीस तांचो उद्देश कितें? तांचे मुखांत ह्या खऱ्या देवाक वळखूंक आमकां साध्य जाता. तांची गरज ना म्हूण हांवें सांगचें न्ही. तांचे मुखांत ह्या देवाक वळखूंक आमकां एक वाट. कित्याक हें सकट देवान रचल्लें. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो. आनी जुंवच्या वांजेलाक आमी आयला थंय सुरवेल्या अध्यायांतूच पळयता रचल्ली हर एक वस्तून जेजूतावन जीव घेतलो. खंयची वस्त ह्या संवसारांत जेजू विण्या अस्तित्वाक आयिल्ली ना. कित्याक हर एक शब्दा मुखांत देवान रचलें आनी शब्द तो जेजू जावन आसलो. हर एक देवान रचले शब्दा मुखांत. देवान म्हळें उजवाड जावं, देवान म्हळें दर्यो जावं, वा देवान म्हळें सुकणीं सावसां जावं, मनजाती जावं, आकाश जावं, भुंय जावं, आखरेक आमच्या सारक्या स्वरुपाचो मनशाक आमी रचुया म्हळें देवान. हर एक उतरां मारिफात देवान रचलें. आनी तें उतर म्हळ्यार कितें? शब्द म्हळ्यार कितें? जेजूस. आनी हें देखून हांवें म्हळें ही सृश्टी पळयता आसतना, मनशां पळयता आसतना देवाचो उगडास काडूंक आमकां साध्य वय. पूण ताच्या उतरांक आमी गेल्ल्या वेळार, कोणाच्या? देवाच्या उतरांक आमी गेल्ल्या वेळार म्हजो देव कसो, ताणें कितें म्हजे खातीर केलां, तो कितलो मोगाळ, कितलो दयाळ, कितलो काकुळतिवंत म्हणलें उतरांद्वारे म्हाका कळटा. देखून देवाच्या उतरां विणें देवाक हांवें वळखूंक जायना. हें हांवें स्पश्ट समजोवचें. देखून म्हळ्यार हांवें आमच्या बोवारी आसचे, आमचे भाव भयणी, मनीस आनी सृश्टी देवाक आमकां वळखूंक एका रितीन आदार जाता जाल्यार देवाच्या उतरांक आयिल्ल्या वेळार संपूर्णपणी ताची वळख म्हाका जाता. ताच्या उतरांक आयिल्ल्या वेळार. आनी हो देव कशें आमचें थंय काम करता, कितलो तो आमच्या सांगाता वावुरता म्हणलें आमी उतरांत हांव समजोवचें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें थंय पवित्र पुस्तक आसा. आमी रोमाघरां बरयल्ल्या पत्राक या, सांत पावलोन रोमाघरां बरयल्ल्या पत्राक आमी या. थंयसर 8व्या आवस्वाराक आमी या. सांत पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या आवस्वारांत. 8व्या आवस्वाराक आमी गेले जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, थंयसर आमकां 30 आनी 1 वळेर येता. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 8वो आवस्वार, थंयसर 30 आनी 1व्या वळेर येता आमी अशें वाचता. थंयसर देवाचें उतर कितें म्हणटा? इतलें सक्कड आमच्या दोळ्यां हुजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? इतलें सक्कड आमच्या दोळ्यां हुजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमचे पक्षेन आसा, जर देव आमचे पक्षेन आसा, तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? सारकें चीत दिवन
नियाळ आमी करया, आयकोया. पळय कितें म्हणटा देवाचें उतार, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आमचे विरोध रावतलो कोण आसा म्हूण एकल्याक बोगाचें जाल्यार देव म्हज्या पक्षान आसा म्हणल्या कोण पातयेता आसा म्हणून देव म्हज्या पक्षान, ताका मात्र हें उतार लागू जाता. देव म्हजे पक्षान आसा म्हणून कोण मानून घेता ताका अशें बगता की म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा. सगळो संवसार म्हजे पक्षान आसल्यार, देव म्हज्या पक्षान ना जाल्यार सगळ्यांनी म्हजे विरोध रावयेत, कोणय म्हज्या विरोध रावयेत, पूण देव म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा. मुंदासून कितें म्हणटा हें वाक्य, आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासता. आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासतना देवान कितें केलें, काश्या पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमकां वा आमा समेस्ता पासत ताका सोडून दिलो. ताका सोडून दिलो. वस मनशा कुळाची सोडवण कर, वस तूं म्हजे मोगासो पूत, म्हाका मानू आल्लोय, म्हाका तूं चड मोगासो, पूण देवान ताका आपल्यात कुशीन बसोवंक ना. वस वस कित्याक मनशा कुळाची सोडवण जावंक आसा देखून ताणें ताका सोडून दिलो. आनी देव फाटल्यान धांवून येवना मोगाच्या भावा भयणीनो, ताका मारतना, ताचे खेपडायो करतना, ताका कुर्सार मारतना, ताका खिळयतना, ताका जरबान मारता आसतना, माथ्यार कांटोचो मुकुट घालता आसतना देव येवना फाटल्यान आडोवंक. देव येवना फाटल्यान आडोवंक, कित्याक देवाची कुशीत अशी आसली की हाचे वरवीं मात्र मनशा कुळाची सोडवण जावंक साद. आमी सकळी म्हणटा हांव जेजूचो मोग करतां. हाचे पयलीं आमी आयकलां, मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून म्हजे खातीर कितें केलां म्हणून कळीत जाल्ल्या शिवाय हांवें जेजूचो मोग करूंक जायना. आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करतां, देवाचो मोग म्हाका आसा, आमच्या कुटुंबांत देवाचो मोग आसा, देवबिरांत आसा, पूण देवान म्हजे खातीर कितें केलां म्हूण कळीत जाल्ल्या शिवाय हांवें देवाचो मोग करूंक जायना. पयलें हांवें देवाचो मोग करचो न्ही, देवान म्हजो मोग कितलो केला म्हूण तें हांवें पयलें समजोवचें चड आनी चड गरजेचें. आनी तशेंच ताच्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां म्हणून हांवें समजोवचें भोव गरजेचें. देखून आमकां कळीत आसा, ह्या दिशेन आमी समजोवचें जाल्यार किर्तन 22 आमी गेल्यार थंयसर मोदेगांत आमकां थोड्या दृश्टीन आमकां समजोवंक जाता जेजूच्या त्या जिणयेंत आखरेचे ताचे ते दीस खंयच्या रितीचे आसले, खंयच्या रितीन तो कश्टालो, खंयच्या रितीन तो वळवळ्ळो. त्या वेळार म्हजी आनी तुजी हर एकल्यांची वळख देवाक आसली, जेजूक आसली. त्या खातीर मनीस जाल्ल्या हर एकल्यां पासत, आख्ख्या मनशा कळ पासत, सोमेस्तां पासत, सोमेस्तांचे सोडवणे पासत ताणें तसलें एक भिरांकूळ कश्टांचें वळवळ्याचें मोरान ताणें मोराचें पडलें. हातूं कोणीय भायर ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी चिंतचें नाका तो आसा गे हातूं, ताका सोडवण आसा गे, हाच्या विशयांत जेजूक वळख आशिल्ली की हाचोय उगडास देवाक आसलो की ना, अशें न्ही. मनीस जाल्ल्या हर एकल्यांचो उगडास आनी वळख त्या देवाक जेजू क्रिस्ताक तांकां आसली. आनी हर एकल्या पासत, हर एकल्याचे सोडवणे पासत ताणें कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटयलें. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा, आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें, आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात. जेजूकूच दिल्लो देव आमकां हेर सगळें दिनासतना कसो रावात. म्हळ्यार आमी स्पश्ट समजूंक जाय की देव म्हाका केदींच सांडून घालिना, ताणें आमकां सांडून घालूं ना. कित्याक जेजूक ताणें दिला जाल्यार आपल्या काश्या पुताक हेर सगळ्यो संगती तो दिनासतना कसो रावात म्हणून म्हणटा. मुंदासून देवाचें उतार म्हणटा, देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती नितीवंत म्हणून देवूच फैसाल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात. क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पासत तो विनाती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसणाचो थातवार, आपाय वा तालवार,
अशें मुंद वचून वता. मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एका दिसा आमकां एक भोगचें सवाल आसा. आमी म्हणूंक की पुरो देवा म्हाका राख, म्हाका तूं सांबाळ, म्हाका सोडून घालिनाका. हांव कितें म्हणटा तेंच मागणें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जायचें. देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर, पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हाका सक्कडी तुवें दिलाय. म्हजी मेटांनी तूं जतन घेवन आसाय. कसलेंच खंत हुस्को हांव धरिना. कित्याक तुवें म्हज्या खातीर सक्कडी केलाय. आपल्या काशा पुताक सयत तुवें सोडून दिवनाय आनी ताका तुवें म्हाका दिलोय जाल्यार हेर सगळें म्हाका दिनासतना तूं कसो रावशी. तुवें म्हाका दिवन जाला मोगळा बापा, देखून हांव तुका अर्गां दितां. आज आमी परतून उडास हाडिचें मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हाका ते सारजें म्हजें मागणें अर्गां मागणें गी वा कितें विचारचें मागणें आमी हर एकल्यानी म्हणूंकूच आसा. खंडीत जावन तांतू तें म्हणूंकूच आसा, मागणें म्हणूंक आसा. पूण म्हजें मागणें जायचें अर्गां मागणें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक सयत बागेन नासतना म्हजे खातीर तुवें ओपून दिलोय बापा. ताचे सवें सक्कडी तुवें म्हाका दिलें. देखून फिलिपी घरां बरयलें पत्र 6 अध्याय 19 वाक्य सांगता, जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुज्या गरजांनी उदारपणी फावतलो म्हूण थंय बरयलां. पूण के दाळा तूं जेजू क्रिस्ताक खरेपणी सतमानलोय ते दाळा तुवें धैर्यान सांगेत, जेजू क्रिस्त थंय म्हाका आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर म्हज्या गरजांनी उदारपणी पावला. थंय पावतलो म्हूण बरयला. पूण म्हजें थंय के दाळा हांवें पाती आनी जेजू थंय दवरल्या त्या दाळा जेजू म्हज्या सर गरजांनी उदारपणी पावला म्हूण हांवें सांगच्यांत कांयच तांतू तशें सांगच्यांत कांय सूख ना. कित्याक म्हाका तशें भोगत जाय. देव म्हज्या सर गरजांनी पावला. कित्याक म्हज्या खातीर देवान जेजू क्रिस्त दिला, ताचे सवें हेर सक्कडी म्हाका दिला. देखून सर म्हज्या गरजांनी देव पावला. आनी अशें आमकां भोगता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिणेंत आमी संतुश्ट. तर हांवें म्हळें देवाचे उतरांत आमकां देव कोण म्हूण समजता. कोण आतां हांव न्हू सृश्टी आनी मनशाक पळयत आसतना एका रितीन समजता जाल्यार ताच्या की चड मापान ताच्या सांगाता देवाच्या उतरांक आमी गेल्ल्या वेळार देवाचो मोग आमकां समजता. देखून देव कशें काम करता आमच्या जिणेंत मोगाच्या भावा भयणीनो. देव कशें काम करता. देव काम करता आपल्या उतरां मुखांत आमच्या जिणेंत. हर एक उतार तें आमच्या जिणेंत काम करता. केरळा तूं काळजांत हांव सतमानून अशेंत काम करिना. आमी म्हणटा हांव पवित्र पुस्तक वाचला. आमगेर कळनासतना पवित्र पुस्तक वाचतात ना. हांवें तें उतार वाचून काळजांत हांव सत मानून तोंडांत हांव उसारन ताका ह्या पासून हांव तुका अर्गां दितां मोगळा जेजू मोगळा बापा म्हणून हांव सांगता आसतना त्या वेळार तें उतार म्हजें थंय काम करता. कित्याक हें उतार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें सत जावन आसा. हें उतार तें आमी बरें कळीत आसा. आमकां देवाचें उतार सत म्हणून आमकां कळीत आसा. तेन्ना केदळ हांव तें काळजांत हांव सतमन तोंडांत हांव उसारन देवाक हांव अर्गां दितां, जेजूक हांव अर्गां दितां, तेन्ना तें काम करता. तर कशें तें काम करता. काम करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो कशें देव आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण हर एक गटे आमची जतन करता म्हळें आनी ते उतार उसारल्या वेळार देखून देव काम करता आपल्या दुतां मुखांतर. हें आमी समजून घेवचें. देव आपलें काम करता आपल्या दुतां मुखांतर. आपल्या दुतां मुखांतर. आनी जर तर तूं देवाचे उतार उलयनाय दुसरे दूतय आसात काम करूंक. कोण म्हूण सांगा पळया. ते जावन आसा सैतानाचे दूत. तूं देवाचे उतार उसारिनासतना दुसरें कितें तुजें उतार उलयताय वा कितें काणये बुकान बरयल्लें संवसाराचें उतार उलयताय तेन्नाय काम जाता. तेन्ना सैतानाचे दूत काम करतात. उडास आमी थंय काम जाता. दोनांती देवाचे उतार उसारल्यार काम जाता, आमचेंच उतार उलयल्यार काम जाता. देवाचे उतार उसारल्या वेळार देवाचे दूत काम करतात आनी संवसाराचे उलयल्या वेळार सैतानाचे दूत काम करतात. आनी कितें तुवें एक दाखल्याक सांगचें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी म्हळें जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका तुवें गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. आमी जाणां पेद्रूचें पयलें पत्र 2 आवस्वार 26व्या वळेरेन बरयलां. जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणून. ते सांगलेंत मोगाच्या भावा भयणीनो एका पिडेस्ताक देवाचे दूत येतात, ताका ट्रिटमेंट करतात, ताची चिकित्सा करतात. तुका दिसना दोळ्यांक कित्याक ते देवाचे दूत. मनशांनी वा संवसाराच्या दुसऱ्या खंयच्याय रितींनी आमकां चिकित्सा केल्ल्या वेळार आमकां तें दिसता.
पूण हांगा देवाचे दूत कशें काम करता, दोळ्यान दिसना, तुवें उसारले उतार, देव त्या वेळार ताच्या दुतांक धाडटा. देवदूत राखोन आसात, हो मनीस कितें उलयता, देवाचे उतार उलयलो की तक्षण, कित्याक देवान तांकां आज्ञा दिल्या. देवान तांकां आज्ञा दिल्या, कित्याक आमची सेवा करूंक, कित्याक आमी देवाची, आमी उतार आयकलें, देवान विंचून काडलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण आसा म्हणून. म्हळ्यार आमी देवान विंचून काडलेली परसा जेजूक वळखाल्ले वरवीं, तेन्ना आमच्या सेवे खातीर देवान आपल्या दुतांक आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. देखूनच आमी कितले फावटी किर्तन 9:1 म्हणा, वय मो 9:1 म्हणा. तातूंत कितें आमी म्हणटा, तातूंत कितें म्हणटा आमी, फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी तुवें तुका सांबाळून दवरतलें. कितें म्हणटा किर्तन 9:1. थंयसर आमी 11व्या वळेरी गेल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आमी कितलेशे फावटी किर्तन 9:1 म्हणला, देव राखणदार, गॉड इज माय प्रोटेक्टर म्हूण सांगलां, बाईपाट सांगलां, मस्त फावटी सांगलां. पूण फातराक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या म्हणून सबार फावटी हें उतार हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उसारलां. आनी तें मुन्नारून कितें म्हणटा, फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. कोण? देवाचे दूत. हे दिसतात की आमकां? बिलकूल दिसना. हर एकल्याच्या बोरी मोगाच्या भाव भयणीनो, देवदूत वेडो घालून आसात तुजी सेवा करूंक. केदाळा तुज्या तोंडांत हांव देवाचें उतार आयलें, पोत्तून हांव सांगता, जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका तुवें गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हणून सांगलें, तक्षण ते तुका चिकित्सा दितात. हो मनीस असले पिडेत आसा, हाणें उतार देवाचें सांगलें आनी जालां म्हणून अर्गां दिली देवाक, आतां चिकित्सा स्टार्ट. दिसतात की दोळ्यांक? ना. आनी अशी चिकित्सा दितात की मोगाच्या भावा भयणीनो, पाळां समेत हुमटून काडटात तुजी पिडा. पिडेक कारण जाल्लें कितें आसा तें पाळां समेत ते हुमटून काडटात. कित्याक? देवदूत तांच्या चिकित्सेंत सडून येना, तांची चिकित्सा फेल जायना. फेल जाल्लो तांचो पास जाता. म्हळ्यार संवसार सगळो म्हणत तूं भलायकेन फेल जालोय, तूं आनी वांसा नाय, तुका 3 म्हयने ना. थंयसर तक्षण देवदूत कशें कुसोन गेल्ले लाजारा भायर म्हणून जेजून सांगलें, देवदूत थंय गेले आनी ताका निकेपिल्या सोगत भितर वचोन ताणें थंय काम केलें. तांकां खंय रिगेत, मनशांक जायना, देवदूतांक खंय रिगेत, कित्याक ते स्पिरीट आत्म्यांत आसात, ते आत्मीक रुपार. देखून खंय सरी रिगेत, म्हजें कर्तव्य इतलें की देवाचें उतार उसारचें. देखून हांवें म्हळें, जर देव म्हजे पक्षान आसा, म्हजे विरोधात रावतलो कोण आसा? आपल्या कांशच्या पुताक सयत सोडून दिल्लो देव, ताचे सवय हेर सगळें तो आमकां दिनासतना कसो रावात की म्हणून. देखून हांगा गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाचें उतार उसारचें, सत्मानचें उसारचें आनी अर्गां दिवचें. त्या वेळार देवदूत तुवें कितें उसारलाय पळय ते तो वावर थंयसर तो जायसो करतात. आमी गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या आवास्वरांत 13व्या वळेरीन पळयलां, आमचे पासून तूं शिरापलोलो जावन जेजून आमकां नियमशास्त्रांत सर शिरापांतली सोडयल्यांत म्हणून. वय मो, देखून केदाळ आमी हें उतार, देखून हांव तुका अर्गां दिता जेजू, म्हजे खातीर तूं शिरापलोलो जालोय आनी नियमशास्त्राच्या हर एका शिरापांतलें तुवें म्हाका सोडयलें. कित्याक? आमी पळयता 2 नियम ग्रंथांत 28व्या वळेरींत 28व्या आवास्वरांत थंयसर पयल्या वळेरींतल्यान आमी पळयल्यार सोडून पयल्या तावन 4थ्या वळेरी मुसर आमी पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो, थंयसर देवाचो आशिर्वादा विशयान बरयलां. उपरांत 15व्या आवास्वरांत आमी पळयल्यार जाल्यार थंयसर शिरापाच्या विशयान बरयलां. वय शिराप म्हणलो आसुल्लो, ना म्हणणे शिराप म्हणलो आसुल्लो वय, पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून तो काडलो. केदाळ तूं म्हणटाय, जेजू म्हजे खातीर तूं शिरापलोलो जावन वा कुटुंबा समेत कुटुंबा सगळे कुटुंब सांगाता मेळोन सांगता जाल्यार, जेजू आमचे पासून तूं शिरापलोलो जावन नियमशास्त्रांत सर शिरापांतले तुवें म्हाका सोडयलो. देखून हांव तुका अर्गां दितां. कसलेंय तुका थंयसर बादाक आसा तुज्या कुटुंबांत वा तुका, देवदूत येवन सक्कडी तें काडून उडयतात आनी तुका सुटका देवान ती दिल्ली, शिरापांतले तुका सोडयलेलें
तो अनुभव तुका जायचो करता. ताचे उपरांत तूं ससनाच्या ससनाक शिरापतावन सुटका जोडलो जावन आसा. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार उतार कशें आसा तें सांगचें, त्या पासून अर्गां दिवचें, काम देवाचे दूत येवन म्हज्या जिणेंत म्हज्या कुटुंबांत जायशें करतात. गळायना थंयसर. आनी अशें करतात की मोगाच्या भावा भयणीनो, मागीर तांतू कसलो सुद्दां भाव ना. अर्द उरला कोण ना, अर्द उरोना, अर्दो शिराप उरोना, संपूर्ण गेलो. अर्दी पिडा उरोना, संपूर्ण गेली. कित्याक देवदूतांनी काम केलें. कित्याक तुवें सांगलें देवाचें उतार. देखून हांवें म्हळें कितें म्हणटा 11व्या आनी 12व्या वळेरेंत किर्तन 9 आनी 1 तें कितें म्हणा, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, सगळ्या वाटांनी खंयसरी तूं वच, तुका राखच्याक दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आनी फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या दुतां हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतलें. कितें मोगाच्या भावा भयणीनो, फातराक पांय आदळचो म्हळ्यार फातराक तुजे पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतलें. हें आमकां समजजें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, मातेवाच्या वांजेल्याक 16व्या अवस्वराक आमी वचत जाय. मातेवाच्या वांजेल्याक 16व्या अवस्वराक आमी या. 16व्या अवस्वराक या. आमी थंयसर पळयता थंय कितें आमकां एक वर्तें लिसांव मेळटा. जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. कोणा विशांत? जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. जेजून विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? वय मो आमी जाणाव मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात म्हणून थंयसर आमी पळयता. थंयसर 13व्या अवस्वरांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो कितें म्हणटा देवाचें उतार. उपरांत सजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांताक येवन पावले वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. कितें विचारलें? मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? अशें विचारले वेळार आमी जाणाव तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदाता जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात म्हणून शिसांक जेजू विचारता. लोकांची जाप ही, आतां तुमी सांगा, तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी शिसानो, म्हज्या शिसानो, तुमी हांव कोण म्हणटात? तेळा सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सारकी जाप, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मागलोलो तूं आनी जिव्या देवाचो पूत. देवा जेजू कितली खुशी जाली. पेद्रूक जेजू कितें म्हणटा? भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता. कित्याक हें तुका उगडापें केलां कोणेय मनशान न्ही, भगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतार उलोवचें म्हळ्यार अशें. देवाचें उतार उलयल्या वेळार देवान उगडापें केल्लें तुज्या तोंडांत आयलें जाल्यार तें जेजूक व्हरती कशी जाता. म्हळ्यार हांगासर जेजूच म्हणटा हें उगडापें केल्लें कोणेय मनशांनी न्ही. ताच्या पयलें पळय लोक हांव कोण म्हणटात म्हणून विचारल्या वेळार तांणी लोकांनी कितें जाप दिली? तूं स्नानीक जुवांव म्हणटात, थोडे येरेमिया प्रवादी म्हणटात वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात, तूं एलिया म्हणटात. ही जाप सारकी न्ही आसल्याक जेजून तुमी हांव कोण म्हणटात म्हणून विचारलें. सारकी जाप पेद्रू जावन आयली. आतां मुंदरून वतना भोव गरजेचो विशय आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. थंयसर जेजू पेद्रूक शाबासकी दिता. सिमांव योनाच्या पुता, कोणेय मनशान न्ही तुका उगडापें केल्लें, भगार सर्गी आसच्या म्हज्या पापानच हें तुका उगडापें केलां. आनी ताका शाबासकी पाठयता आनी जेजू म्हणटा तूं जावन आसा कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. म्हळ्यार होस्सू भवाताचें मूळ हें जावन आसा. देवाचें उतार ताणें उसारलें. देवातावन येवचें, ताचें चिंतप कितें आसा देवाचें, त्या चिंतपा प्रमाणे तो उलयलो. सारकी जाप ताणें दिली. देवाक मेसूंची जाप, सारकी जाप ताणें दिली. वयमू आनी ह्याच पेद्रूक मोगाच्या भावा भयणीनो पळया मुखार कितें जालें. हें भोव गरजेचें जावन आसा. तो वळटा न्हू थंयसर मुंदरून आमी पळयता. आमी थंयसर मुंदरून गेले जाल्यार 16व्या अवस्वरांत मुखार वतना कितें आमी पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो. तो वळटा जेजू आपणे जेरुसालेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. पळया थंयच मुंदरून म्हणचें हांवें. थंय मालगाड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक मेळटलें.
आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदुआ पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं. कितें? देव ते निर्मिना जावं. उडास जोरा सोमया देव ते निर्मिना जावं सोमया. तुका तें केदींच घडचें नाका. तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. कोणाक? पेद्रू जेजूक बेश्टयता. पेद्रू जेजूक बेश्टयता. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवून म्हणा लागलो. पळया, तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवून म्हणा लागलो. वडोल कितें म्हणलें जेजून? वडोल कितें म्हणलें? तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता. बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता. हें तुका उगडाप केलें कोणेय मनशान न्ही, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. आतां तोच जेजू पेद्रूसाची घुंवून कितें म्हणटा? मोजे सरशिलो पयसर सैताना. मोजे सरशिलो पयसर सैताना. मोजे वाटेर आडखळटा तो फातर तूं. पळया, हें उतर गरजेचें. म्हळ्यार वडोल आमी म्हळें फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक ते तुका सांबाळून दवरतले. आतां पळय हांगा परतून तोच फातर आयलो. मोजे वाटेन आडखळटा तो फातर तूं. म्हळ्यार तूं जें चिंता पळय देवाचें न्ही, आतां सैतानाचें. आनी थंय कितें म्हळें आमी किर्तन 9:1-12 वळेरींत कितें आमी वाचलें? देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुज्या सगळ्या वाटेन तुका राखच्याक आपल्या तुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. आतां पळया परतून हांगा पळया देवाचें उतर कितें म्हणटा? मोजे सरशिल्लो पयसर सैताना. म्हजे वाटेर आडखळटा तो फातर तूं. पळय, म्हळ्यार आमी संवसारांत फातराक आडखळना जावच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या म्हणून तें किर्तनांत पळयलें. वय मो हांगासर पळया, म्हळ्यार आमी सैतानाच्या पासांत पडनातल्या बरी आमकां ते देवदूत कितें करतात? आमची जतन करतात, राखून आसात. पूण अशेंत घडना, मॅजीक घडना. देवाचें उतर उसारल्या वेळार हें उडास आमी दवरया. देवदूत आसात काय म्हाका कितें? हांव कशेंय उलयतां, कशेंय जियेतां, कशेंय खाता, कशेंय करता. ना, तूं देवाच्या उतरांत आसल्या वेळार, तें उसारल्या वेळार तुजे पांय फातराक आदळनाचे ते तुका राखून सांबाळून दवरतात. हांगा पळया जेजू म्हणटा मोजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणून पेद्रूक म्हणटा. कित्याक? म्हजे वाटेर आडखळटा तो एक फातर तूं. म्हज्या वाटेर आडखळटा तो फातर तूं. म्हळ्यार हांगासर तूं उलयताय देवदूतांक काम करूंक सोडनाय. तूं हांगा सैतानाच्या दुतांक काम करूंक सोडताय. म्हळ्यार हांगा तूं सैतानाचें दुस्मानाचें उतर उलयताय. कित्याक? जर तर हांव मरना आनी हांव कुर्सार म्हजें बलिदान भेटयना तेन्ना सोडवण मनशा कुळाची जायना. आनी तेंच जायना काय तूं म्हणटाय जाल्यार हें सैतानान तुका अशें शिकयलां. वडोल देवान शिकयलें तुका. कितें? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आतां सैतान तुका शिकयता अशें म्हणून जेजूक तशें घडचें नाका म्हूण सांग. म्हळ्यार तेन्ना सक्कडी ताच्या पक्षान उरतात. सक्कडी ताच्या सांगात येमकोणान ससनाच्या ससनाक त्या येमकोणांत नास जायचे. तेंच करूंक तो आयिल्लो. आदामांक आनी तें केल्लें. आतां परतून हांगा तेंच करया म्हूण ताणें चिंतलें. आनी त्याच पेद्रूच्या मोतीन कितें घालें मोगाच्या भावा भयणीनो? आत्तां म्हणलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून जेजू तावन शाबासकी जोडलेल्या पेद्रूक आतां तसो जेजू म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. म्हज्या वाटेर आडखळटा तो एक फातर तूं. कित्याक? देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, केदळा देवाचें उतर आमी उसारता ते पवित्र पुस्तकांत आसा. तेन्ना देवदूत आमच्या सेवेक आसात. केन्ना आमचेंच उतर आमी उलयता पेद्रू बरी तशें तुका घडचें नाका, वा अशें कितेंय देवाच्या उतरांक विरोध आमी उलयता, देवाच्या योजनाच्या विरोध आमी उलयता, तेन्ना आमी एक फातर आडखळसो फातर आमी जाता. म्हळ्यार आमी पडटा, दणटून पडटा. म्हळ्यार आमी नाश जाता. आमी नाशाच्या वाटेर वेता. पिडा भलायकी होगडावन घेता, समाधान होगडावन घेता. आनी आमी तें आमकां जेजून दिलां वय, पूण देवाचें उतर उसारिल्ल्या विणे तें आमकां मेळना. हांगासर आमकां किर्तन 9:1 आनी हांगासर मातेवाचो वांजेल 16व्या स्वरांत आमी पळयता म्हज्या वाटेर आडखळटा तो एक तूं फातर. आनी थंयसर म्हळ्यार फातराक तुजो पांय आडळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. कोण ते? देवदूत. देखून हांवें म्हळ्यार आमच्या सेवेक देवदूत आसात. आपापी ते काम करनात तुज्या तोंडांत हांव न्हू.
कसले उतार येतात ते तू पळयतात. उतार देवाचे आयले ते तुझी सेवा करतात, देवाचे येवना ते वगोस बसतात आणि सैतानाचे दूत काम करतात. तुवें म्हळें पळय हांव पिडेस्त, हांव पिड्या तुजी सडत करून घेतात. म्हाका समाधान ना म्हणून सांगताय म्हणून हांव तुका समाधानच आसलें होगडोवचें बरी करतात. हांव एकसुरी म्हणटाय, हांव एकसुरो म्हणटाय, तुका एकसूरपण बगचे बरी ते करतात. केरळ तूं म्हणटाय म्हणजे सांगता देवदूत आसात, देव आसा पळया करतो संतोष. एकसूर म्हूण बगूंक साद येतना सबारांक एकसूरपण बगताच हांव पुरो, हांव एकसुरी कालें करचें म्हण. कशें सांगचें मोगाच्या भावा भयणीनो? त्रिएक देव ताचे दूत आमचे सांगात आसतना हांवें कशें म्हणचें एकसुरी म्हूण? अशें म्हणले वेळार तुजें तें दूख, बेजाराय, खंत, निराशपण, एकसूरपण तें चड अशें करता तो सैतान ताचे दूत. कित्याक ताका तेंच जाय. देवाच्या भुरग्यांनी कोणेय संतोषान समाधानेन जिवीत ससनाचें जिवीत आपणावन जियोवचें ताका नाका. ताका जाय आमी निराशपणान जियोवचें, ताका जाय आमी आडवरलेल्या रुखाचें फळ खावचें, देवाच्या उतरांक विरोध उलोवचें आनी आमी कश्टान पडचें ताका जाय. पूण देवान आमकां तशें जावंक निर्मुना. आपल्या काशा पुताक जंय सोडून देव हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावता? जर देव आमच्या पक्षी आसा, ताचे दूत आमचे सांगात आसात, आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? अशें म्हाका सदांच बोगस जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. देवाक आमी अर्गां दिवया. कितले भागी आमी देवदूतां वरवीं देवदूतांची सेवा आपणावंक आशेताय. एकच वाट देवाचे उतार उसार. सैतानाच्या दुतांचे सेवा आपणावंक आपयताय. सेवा म्हळ्यार तांणी करचें काम तूं आपणावंक आशेताय तर तुजें सुतार उलय, संवसाराचें उलय, उलटा उलय, नकारात्मक उलय, ते रेडी आसात, तयार आसात. देवाचे उतार उलय, देवाचे दूत तयार आसात. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, दिसपट्टे हांव कितें उलयतां ताचेर बंदून आसा. वय सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतान ताणें आज्ञा दिल्या वय, पूण काम केदाळ जाता देवाचे उतार तुवें उसारले वेळार. संवसारी दृश्टेन तूं उलयताय, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो एक फातर म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तुका एक अडकळच्या त्या फातराक तूं आदळटाय आनी पेल्या की तुज्या उतरांद्वारे कितेंय तूं सांगताय जाल्यार ताकाय तूं ताणें दांटोवन पडचे बरी तूं करताय. कित्याक तुवें ताका दिल्ली सलाह सुचना देवाच्या उतरांक ताळ पडना. तुज्या उतरांक संवसार शिकोवणेक तें लागू जावन आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान इतलें आमचे खातीर केलां. बोगलां जावं पुरो आमकां आतां जेजू ना नेंगी म्हणून, पूण जेजू ताजे उतरां मुखांतर आसा आनी देव ताज्या दुतांक धाडून आमच्या सांगाता काम करता. आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयले देवाचे उतार ते उसारता आसतना पवित्र आत्मो आमचें तें काम करता. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, देवदूतांची सेवा आमी आपणावया. म्हज्या जिणेंत म्हाका दिल्ले देवदूत भोवशा हात बांदून बसल्यात म्हणना. कित्याक कोता? कारण हांवें ताका काम दिवना. कित्याक म्हजें उतरां उलोवन सैतानाच्या दुतांक हांवें काम दिलें जावं पुरो, हात बांदून बसल्यात म्हणना देवदूत. आसता तांकां बरें काम दिवया. कितें सांगून देवाचे उतार दाखले हांवें तुमकां 2 दिले. कशें म्हळें, जेजू तुज्या गाये वरवीं म्हाका तुवें गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा आसतना तुजी चिकित्सा ते करतात. आनी अशें करतात की तूं पाळा समेत हुमटून उडयता तुका तुज्या पिड्यांक कारण जाल्ली ती लक्षणां. नियमशास्त्र आमचे खातीर शिरापलोलो जावन नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतले देवान आमकां सोडयल्यांत, जेजून आमकां सोडयल्यांत म्हणटा आसतना ते दूत काम करतात. आनी कसलेय भे आनी कसलोय दुबाव आनी कितेंय तुज्या जिवितांत घडिल्लें पळोवन हें कोणाचो शिराप करना म्हणून असले चिंता सुकोनी तुजें तें येना. कित्याक तुवें कितें सांगलें? नियमशास्त्राच्या शिरापांतले जेजून म्हाका सोडयलां, जेजू तुका हांव अर्गां दिता. देवदूत त्या दिशेन काम करतात. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचे उतार दिसपट्टे वाचून ते आमी नियाळया. वाचून आमी तृप्त जावचें नाका. कितें तातूंत बरयलां आसा तशें मानून घेवया. आनी तें कोण दिता तें पळोवचें नाका. तो पंगड खंय, हो पंगड खंय, हो 11 वर्सांचो भुरगो खंय, हो कालें उतार दिता, कोणाचें दिता मोगाच्या भावा भयणीनो? जर तर तुजे लागीं आसलेल्या पवित्र पुस्तकान तें उतार ना जाल्यार तूं सांग हो कितें उलयता म्हूण. दुबाव कर. पूण तूं सांगता तें उतार पवित्र पुस्तकान बरोवन गेलां आनी ताचें शिकोवण सकारात्मक आसा आनी देवाच्या उतरांक सरी जावन तें आसा. आमकां कोणें दिल्यार कितें? कोणें दिल्यार कितें मोगाच्या भावा भयणीनो? तें पळोवचें न्ही. ल्हान भुरग्यांत हांव समेत सुवार्ता परगट जावंक साद आसा. ल्हान भुरग्यांत हांव आज 11, 12, 13 वर्सां ताजे ल्हान भुरगीं दितात म्हणच्यान म्हाका दुबाव ना. कित्याक तें घडोवन आसा. एकी आमी कोणें परगट केल्लें मानून घेवया.
नंतर हांव जावन तें समजून घेता. दोनीय नाका जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवान कितें करचें? देखून पवित्र पुस्तक तुज्या हातांत आसा, तुज्या वंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. तें गाजय सुकाळी आनी आकाळी सोडवण तुजी जाली ती आपापी बगूंक मेळना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सुटका खंयच्याय थावन म्हाका मेळ्ळा जाय, उतार उसारी जाय, जेजूक देवाक पवित्र आत्म्याक अर्गां जाय आनी तें हांवें भोगी जाय. ह्या दिशेन तें पवित्र पुस्तक देवान आमकां दिल्लें व्हडलें भंडार जावन आसा. तें खाली एक बूक न्ही, तो जेजूस, तो देवूस. कित्याक वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवाय आसलो, शब्दूच देव जावन आसलो. हें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर देवूस, शब्द मनीस जालो. हें पवित्र पुस्तक जेजूस जावन आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाली हें लिखिल्लें जावन आसा. त्रिएक देव तांतू आसा ह्या उतरांत पळय. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. सकड आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा, तूं आमचे पक्षेन आसता आसतना, तुजें उतर आमचें तें आसता आसतना, त्या उतरांतय मोग आमकां आसता आसतना, त्या उतरांतय भावार्थ आमकां आसता आसतना, तें उतर काळजांत हांव सतमानून आमच्या तोंडांत आमी उसारता आसतना आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? खाशा पुताक सयत आमच्या बाकी दवरनासतना आमचे खातीर सोडून दिल्लो देव तूं. म्हळ्यार तुवें आमचे सोडवणे खातीर ताका तुवें आमकां दिलोय. आनी तुजें उतार वाचतना नियाळता आसतना तुवें आमचो कितलो मोग आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार पवित्र आत्म्या मुखार केलोय म्हणलें आमकां स्पश्ट समजता. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या मुखांत्र तुवें तुजो मोग आमच्या काळजांत धराळ मापान वतलाय. आनी हेंच आमचें मिसांव जावन आसा. पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमच्या काळजांत तुवें ओतलो तो मोग, धराळ मापान ओतलो तो मोग आमी पेल्या ते वांटचो. म्हळ्यार तुजें उतार आमी पेल्याक वांटचें. उतार वांटता आसतना खरो मोग आमी पेल्याक वांटता. ताका आमी सुटका दिता. दिल्ली तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आनी तुजें उतार आमी पेल्याक दिता आसतना आमचें तें आनी पेल्या तें आमी जारेक आयिल्लें पळयता आसतना त्या खातीर आमी वावुरता आसतना मोगळा बापा, हर एकलो आमी तुजो मोग भरपूर मापान अनुभव करता. तुवें सक्कड कर्ण जालाय मोगळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार पवित्र आत्म्या मुखार. आनी आतां उतरां रुपी तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचे सवय दीस रात आसता आसतना मात न्ही तें उतार आमी उसारले वेळार तें कार्य रुपाक येशें करूंक तुजें दूत आमच्या बोवारी वेडो घालना आसता आसतना तांकां आमी दिसपडटें काम दिवंक, तांकां ते आमच्या सेवेक आसचे, तांकां आमी सेवा करूंक अवकाश करून दिवंक. त्या देवदूतांनी हात बांदून रावचें बरें करिनासतना आमकां कांयच काम दिना न्ही वो व्यक्ती म्हणून तांकां आमी निराश करिनासतना आमी ते राखोन आसात सेवा करूंक आमची. ते राखोन आसात म्हज्या तोंडांत हांव कसलें उतार येता की पळोवंक. तर तुजेंच उतार येवं दी आनी तुजेंच उतार येवन तेंच उसारन आमी तुका अर्गां दिवचे मुखार देवदूत दीस आनी रात आमच्या सेवा करीशें आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएक देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी